वास्कोच्या आमदाराक आणि मुरगांवच्या आमदाराक दोगांकूय रिक्वेस्ट केल्ली की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन 9 नंबरासून जाता तो बंद करपाचो म्हणून. कित्याक सांग हो ट्रान्सपोर्टेशन जो आहा हो सिटींतल्यान वयतालो आनी सिटीन कितें कितें आहा आनी कितें कितें ना तें आमी सगळें दाखोवन दिल्लें तांकां. ओके. आनी ते प्रमाणे आयज आमचो हो 6वो दीस. ह्या 6व्या दिसा खंय ना खंय तरी फास्ट मुवमेंट जावन सीएमा कडेन तेंच्यांनी डिस्कशन करून MPTचे जे अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन जे ऑफिसर्स आहा तेंचे कडेन डिस्कशन करून सगळ्यां कडेन डिस्कशन करून कलेक्टर बिलेक्टर सगळे पणजेची आतां मिटींग जाले कितें तेंच्यांनी सांगलां तुमकां. आनी त्या प्रमाणे आमचो जो डिमांड आसलेलो की 9 नंबरांच्यान गाडये काडपाचे न्हू बिकॉज ऑफ आमी पोल्युशना खातीर हे करताले. कित्याक सांग खूब वर्सां आमच्या वास्कोच्या लोकांनी पोल्युशन सोंसलां कितें आनी जो पर्यायी रोड आहा जो आतां इतले खर्च करून तेंच्यांनी रस्तो बांदला त्या रस्त्यानसून तुमी तो व्हरपाचो म्हणून तो रस्तो कितें ट्युरिस्टांक बांदून आसलेलो तो रस्तो स्पेशली बांदला हो कार्गो मूव करपाक आनी तो युटिलायज जायनासलेलो. ओके. सरकार जेन्ना इतले पयशे मोडटा आमचे टॅक्स पेयरांचे तेन्ना तेंचें कर्तव्य आसता ते युटिलायज जावपाक जाय. बेश्टे प्रोजेक्ट्स केले आनी ते वेस्ट पडींग उरले जाल्यार ते पयशे आमचेच लॉस ते. ओके. आनी ह्यांच्या बिजनसा खातीर आमच्या लोकांचो आमी बळी दिवंक शकना. सगळे विचार करून हे सगळे आमच्या लोकांनी वास्कोच्या लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हो आतां प्रोटेस्ट केल्लो. ओके. सो आमची कंडिशनां मान्य केल्या तेंच्यांनी. फक्त एकूच हे कितें आहा जेन्ना पॅसेंजर शीप लागतली इंटरनॅशनल शिप्स येता हार्बर तेन्ना थंय कंजेशन आसता सारकें कितें टॅक्सी बिक्सी बीन थंय आसता कितें त्या टायमाचेर ते सिटींतल्यान हांगासून व्हरपाक जाय म्हणटा आमकां. कित्याक सांग बिजनस बंद जावंक जायना म्हणटा टोटल म्हणजे लॉस जातले म्हणटा. इवन गोवा गव्हर्मेंटाक सुद्दां लॉस जातले. तो एक पॉयंट आमी मान्य केला पूण आमी कंडिशन घातला तुमचे गाडये जे आहा ते 30 स्पिडीचेर वयतले आनी जे दिसा मुवमेंट जातलो ते दिसा ते स्विपर्स आहात जे हाडून दवरल्यात MPTन ते युटिलायज जावपाक जाय आनी रस्तो क्लीन जावपाक जाय सारको. आनी स्कुलां जेन्ना स्कूल सकाळचे 7 जेन्ना स्टार्ट जाता ओके आनी दनपारां स्कूल जेन्ना सुट्टा त्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना. सांजच्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन हे आमी कंडिशन आमी घातलां. ओके. सो आमी रिक्वेस्ट केल्या तांकां. सो आमी आयज जे प्रोटेस्टाक बसलेले ते आमी आयज आमचो प्रोटेस्ट फाटीं घेता. दादानी इनिशिएटीव घेतलेले की गेट नंबर 9 जो कार्गो वयता तो बंद करपाक जाय. आनी दादान म्हाका आदले दिसा येवन सांगले हांवें आमच्या सगळ्या फ्रेंडांक सांगले दादानी आपल्या सगळ्या फ्रेंडांक सांगले मार्मागोवाचे लोक सगळे जाण आमच्या सपोर्टाक येयले आनी आयज आमी यशस्वी जाल्ल्या. आयज आमी सक्सेस जाल्ले आनी आमचे जे डिमांड आसले आमचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसले आमचे जे कितें डिफिकल्टीज आसले आयज आमी ते सगळे आमच्या आमदारा कडेन म्हटल्यार संकल्प आमोणकरा कडेन मानले. तो सकाळी येयल्लो तेन्ना ताका आमी सांगले आमचे प्रॉब्लम्स कितें कितें आहा तेन्ना संकल्प आमोणकर सकाळी वचोन सकाळी म्हटल्यार मागीर वचोन CMा कडेन वचोन डिस्कस करून सगळे आमचे इश्यू सॉर्ट आउट केल्ले आहा आनी आमचे जे कितें टार्गेट आहा आमचो जो कितें गोल आहा आमी तो अचीव केल्लो आहा. सीएमाक आमी ब्रीफ केलें. सीएमान इमिजिएटली मिटींग आपयली. मिटींगेक सावथ गोवा कलेक्टर म्हणजे आमचो मुरगांव तालुक्याचो SDM DYSP PI मामलेदार तशेंच आमचे MPTचे वायस चेअरमॅन ट्रॅफिक मॅनेजर हे सगळे जाण थंयसर उपस्थित आसलेले. हांवूय आसलेलो थंयसर. तेंचें सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत इन डिटेलान आमी सांगलें तेंचो डिमांड आमच्या एज्युकेटरांचो असो डिमांड आसा आनी ते डिमांड ते फुलफील करूंक जाय म्हणून. सो तेंच्यांनी मागीर सगळ्यांनी डिस्कशन इन डिटेल डिस्कशन केलें. एक ऑलमोस्ट 1 वर मिटींग चल्ली आमची आनी ते सगळे पॉयंट्स घेतल्या उपरांत आमी तांकां तेवूय डिमांड केले कित्याक ते बाबा तो हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा ते फॉलो करना म्हणून. सो तेवूय तेंच्यांनी जाग्यार घालचें म्हणून. सो ते सगळे पॉयंटाचेर एग्री जावन आतां तेंच्यांनी MPTन एक ऑर्डर इश्यू केल्लेली आसा आनी ती ऑर्डर इश्यू केल्या उपरांत आतां ती ऑर्डर घेवन हांव येवन आमच्या एज्युकेटरांक मेळ्ळो आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा तुमचो जो डिमांड आसलेलो तो फुलफील जाल्लो आसा म्हणून. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एग्री जाल्लेलें आसा कितें तांकां जें जाय आसलें त्या प्रमाणे जाल्लेलें आसा